ग्रेन मारोड म्हणटा ती सिमेंटसून आमी रस्तो सुरू केला उत्तम जालो करूंक लागलो पिड्यार जालो आतां हॉट मिक्स करपाक आमचे एमएलएन सगळे गाठी करून आयज सुरू केला तो सारको म्हापशा गटाच्या रोडा बसून बाजू जांक नालो सुरवातीक पयलो रस्तो केला आनी आनीकूय रस्ते पास केल्यात ते सुरू जातले हेच्या उपरांत पेवर्स घालपाचे टायल्स घालपाचे सगळे सुरू जातले पूण हो पयलो स्टार्ट केला देव बरें करूं म्हणटा पयलीं आमच्या आमदाराक बाब केदार नायकाक तेणी स्वता एफर्ट आपूण घालून हो रस्तो केला पळय खरेंच आमच्या वाड्यातल्या लोकांची एक इच्छा आसली हो रस्तो केन्ना जातलो म्हाका विचारत आसले हांव केदाराक सदांच फोन करतालो जेन्ना तो आमदार जालो पळय त्या उपरांत करया करया दया म्हणून करया म्हणून आयज तेणी सक्सेस केलो आमकां आमी खोशी आनी तेजें बरें जावं देवान ताका बरी पोत बरें आरोग्य आयुश्य दिवं आणि लोक आमचे त्याच्या फाटल्यान सदांच आसतले। साळगांव मतदारसंघात साळगांव ह्या वाठारांत हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड चालू केल्लो आसा। हो रोड शिमे वयल्यान पुजा क्लिनीक हांगा कंप्लीट जातलो। हॉट मिक्सिंग रोडाचो एस्टिमेट जवळ जवळ 35 लाख रुपया आसा। हो रोड करपाक लागून म्हाका दिसता कॉन्स्टंटली दया मांद्रेकर आनी गीता राणे कंटिन्युअस म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसले। म्हाका दिसता एटलिस्ट 20 फावटी तरी दयान म्हाका कॉल केला आसतलो की आमचो पावसाच्या पयलीं कसो तरी रस्तो जावंक जाय म्हणून। सो आयज हो रस्तो स्टार्ट जाला आनी आयज म्हाका दिसता फाल्यां पर्यंत रोड कंप्लीट जातलो आनी अशीच उदरगतीची जी कामां आसा साळगांव मतदारसंघात ही चालूच उरतली। तुम्ही पयलां आसतलें पिलेंचे रोड जाले, हांगचे रोड जाले, लुकासान सांगला तशें फुडल्या दिसांनी जी पेवर्स उरल्यात, रिटेनिंग वॉल उरल्या, तेंचे प्री मॉन्सून वर्क आसा, ड्रेन्स आसा, ह्यो सगळ्यो ह्या दिसांनी फुडल्या दिसांनी चालीक लागतल्यो आनी मॅक्झिमम जे डेव्हलपमेंट काम आसा हे आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतले। हेका लागून हांव साळगांवची जी पंचायत आसा तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, सरपंचाकूय देव बरें करूं म्हणटा की ते कॉन्स्टंटली जे वर्क्स आसा ते फॉलो करता आनी एक एकठांय जावन आमी काम फुडें व्हरत आसा।